हाय गाइज वेलकम बॅक टू आवर चॅनल राधे राधे. तर आम्ही रुमान बीच चेक इन केले. आम्ही आता हा वडोदरा आणि आम्ही हांगासर एक स्पेशल प्लेस एक्सप्लोर करपाक गेल्या जी हांगाल्यान मातशी पयस आहा बट ती आमी करतली. आणि आता दिदीच्या पोटान बी बरें ना, दिदी जाम पडले ते आमी ते ढाबान ते खंयची जेयल्ली पळय म्हाका दिसता ते नाल्यार ती पाव भाजी ती द्वारकाधीशाच्या देवळा कडल्यान घेतलेली पळय ती खंयची तरी एक तितली एक दोन तितूंतली एक खंयच्या तरी ताका माल गेला आणि आता सारकें जाम पडला. काल आमी कशी कशी करून हांगा पावल्या बसीनूच ओवरनायट आणि आता जेवण ऑर्डर केला. जेवण न्हू च्या ऑर्डर केल्या. तर पळोवया आणि रूम तुमकां टूर दिला सो तो मागीर हेच्या मागीर क्लिप घालता. तर येस जेवण पळोवया आतां कशें कितें येयलें पोती येदी व्हडली कितें येयल्या तें कोण जाणा. ओ हे म्हणले ट्राय करूया फ्रायड इडली. पिझ्झाचो हो वास येता. टेस्टियर रिझन टू स्टॉप बाय 25% डायनीन. बरें आहा जाल्यार ओके वचो येता परत. आवय कितल्या लोकांक वत चटणी इतली कित्याक दिल्या. आवय आवय हेतून जेव येता हाणा इतले हेंच्यांनी जेवण कशें दिलां. हें कितें दाळ आनी गल्ली दिल्या. दाळ बीन कोणी ऑर्डर केल्ली कोण जाणा. हो उत्तप्पा आसतलो. पिझ्झा खंय येयला ओपन करता मागीर तुमकां. तर गायज हे पळय उत्तप्पा ही कोण ना दाळ कित्याक दिल्या ती आमी मागोवपूच नासली दाळ. डोसा हो मसाला डोसा, फ्रायड इडली, इतली चटणी, इतलो सांबार. तर तुमकां टेस्ट दिता आमी केला कॅफे बेंगलोर कॅफे बेंगलोरू आणि पॅकेजींग बी सारकी बेस्ट आहा. ते खा खूब बरें दिसता. हय मातसो भंय दिसना जेवणाक पूण आनी मातसो भंय दिसतालो आमकां. खतरनाक आहा क्रिस्पी आहा बट व्हेरी ऑयली. लो टेम्परेचरार भाजला आमी तेल सगळें भितर गेला. टू ऑयली. मसाला डोसा गायज, इल्लीशी चटणी, इल्लो सांबार. हा बरो दाटा क्रिस्पी ना. हो कळाला फुगीचो पाव हो. आता ॲक्च्युअल फुगीचो पाव खावया. उत्तप्पा मिक्स उत्तप्पा सगळ्यांक बरो उत्तप्पा लागलो. 370चे जेवण की डायट को आमी कितले दीस जाले सेव करता भियातली करून. आतां हांगा मेळटली थंय लिटरली डायट कोक सुद्दां ना. द्वारकान आमची जी द्वारकानूय न्हू सोमनाथान आमची जी हालत जाल्या न्हू. द्वारकान कोक बीन कितें पेप्सी बीन कितें गावली कांयच ना सोमनाथान. थंय जेवणाचे थंय पयस आसतले ते प्रांगणान थंय कांयच ना. सादे लायक भाजी पाव खातले जाल्यार तसले कांय ना. पॅटीस वडा पाव तसले कांय ना. आमी कितें खाल्लें का पॅटीस आणि ती सोडा पियाल्या कसली तरी खूब गोड केल्ली. तितूनय आनी बिगडले आनी पोटान सारकें ना ते खाल्ला आणि मागीर आमी कांयच ना हांव फूल डे सकाळच्या संक कितें पळय रुमांतली भायर सरलेली ते मागीर दर्शन घेतला आणि मागीर ते पॅटीस आनी सोडा पियाले. एकूच खाल्ला एकूच शेअर केला. ते खाल्ले बरें व्हडले हाडले पूण पॅटीस बरें आहले पॅटीस बट खावपाकूय भंय दिसतालो म्हणून आमी खावंक ना. मागीर आमी एका हॉटेलान गेल्ली खातली म्हणून तेव्हा बी वॉशरुमाक लावन गेल्ली बट तेंचो वॉशरूमूय क्लीन नासलो आणि जेवणूय तेंचे एम्बियन्स बरो नासलो. आमी भायर सरली आमकां नाका म्हटलें आनी मागीर बसीन बसली न्हू आमी संक परत येवपाक. ती ओवरनायट जर्नी तेन्नाय मागीर दिदीच्या पोटान बरें नासलें म्हाका मुडूच नासलो कितें खावपाचो. भूक लागलेली कसल्या कस्ताची भूक लागलेली बट आय वॉज लायक हांव खायत ना काय म्हाज्याय पोटान बी कितें जायत जाल्यार एकट्याक कोणाक तरी हें जाय न्हू हें करपाक सांबाळपाक दुसऱ्याक. खावंक ना भयानूच खावंक ना. आणि आतां फायनली म्हटलें आतां भूक लागल्या आतां रूम बी ना न्हू आतां म्हणलें कितें तरी ऑर्डर करता. वेजानूय कितें जावंक लागलें. वेज खूब दीस जाले आमकां एज अ गोवन आनी आमकां आदत ना न्हू इतले दीस वेज खावपाची. पळय द्वारकान 2 दीस वेज, सोमनाथान काल 1 दीस वेज. वेज असले सुद्दां आमी जाल्यार आमी रोस बीन आमचें जेवण न्हू हे सारकें डिफरंट जेवण. पनीर हे बीन घेतली न्हू तेंची कोल्हापुरी बीन ते बी तेंचे डिफरंटूच तितून कोकोनट पावडर बी घालतात ते. आमकां न्हू हें जेवणा एक तर तूं आपली गाडयेन बी येताले व्हडली दुसरी गजाल बट अर्ली ट्रिपीन आनी तितून तें जेवण ना भाई ना. नाल्यार अशें डोसा बी खाल्ले ते सुद्दां ना थंय आसले एका जाग्याचेर. कितें डोसा 170 रुपयांचो केदोसो डोसा. टेस्ट ना कांय ना. इट वॉज जस्ट ओके की खावपा लायकीचे. देन लायक इतल्या म्हारगायेचे बेश्टे कितें खाती खावपा लायकीचे करून. कॅप्सिकमचो टेस्ट आसा. म्हाका उत्तप्पा बरो लागलो गो. उत्तप्पा खा हे खाव नाका. हे न्हिदलेले काय आतां उठयला यो कितें खा बिवाला टॅबलेट घेवंक जाय. कालच्यान 3 टॅबलेटी घेतल्यो जायत ना सारके. हांगासर मॉला बीन आहा सो
एकदा वचून चिकन बीन कितें खातली नाल्यार कशें पोटाचें जावपाचें ना आनी आमकां खबर नासलें वडोदरा इज लायक सो कितली मोलां आहा हांगा तेंच्या हेचेर आहा ती मेन्यूचेर फूल कितली कितली मोलां आहा ती इन ऑर्बिट मॉल 7 सीज मॉल इफ यू आस्क मी मजा येता ट्रिपीर किंवा आज येता 50-50 मदींच केन्ना मजा येवंक लागता की बाबा वाव हे कितें पयलें आनी सोमनाथान दर्शन बी सारकें A1 जालें गर्दी ना धक्कामुक्की ना ती पळय सेक्युरिटी आसली तेंच्यांनी धांवडोंक ना थंय तुमचें दर्शन शांतीचें जाता द्वारकाधीशाच्या देवळांत गर्दी आली खूब गर्दी आली आमी दुसऱ्या दिसा पळय दर्शन घेवंक गेल्लीं आमी दोनूय दिसा आरत्यांकूच पावलीं आनी इट वॉज नॉट लायक प्लॅन्ड की आमी अनप्लॅन्डूच हितून पावलीं आरत्यांक तो मंगार आसलो दुसरे दीस न्हू ट्युजडे तो तेजो दीस खूब गर्दी आसली सारकी धुकल्ले लोकांनी आनी चड आमकां पळय गर्दी गावली ती बेट द्वारका थंयसर जी पळय लोकांनी धुकल्ला आनी हें केल्या वयल्यान लायन केल्ली पयलीं आमी बरी लायनीन रावले सगळे जाणां जशी देवूळ उगडाना बिकॉज देवूळ उगडच्या पयलींच हे हाडले लायन लागलेली जशें देवूळ उगडाना लोक आनी 4-5 लायनी कितें बायलांची ना दादल्यांची एक लायन वयता आपली लागून आमी थंय धुकल ते लोक सुद्धा पावले फुडें आनी आमची बायलांची लायन दुखालता थंय बिकॉज मदींच लोक घुसले न्हू लायनीन आनी खूब तेल यूज करता आई लायक असल्या वस्तू बी इतले तेल म्हणजे तेलाचोच वास येता हांव म्हाका कितें खावंक जाणा सांबारांतलो डोसा उत्तप्पा म्हाका तेंचो डोसा खावंक बेनी डोसा आनी ती फिल्टर कॉफी हितूंतली फिल्टर कॉफी आयस्क्रीम डोसा एंड पोडिया आई जस्ट क्रेव दैट मतलब वेज आते हैं बट स्टिल आई क्रेव दैट उसकी बात ही अलग है आता खाऊंगा आनी बिगड चिप्स आमी स्पेशली थेयल्ले बसीन खातली म्हणून हायड एंड सीक थेयल्ली डायजेस्टीव बिस्कीट ह्यो थोडे आयटम थेयल्ले आमी ती खातली म्हणून हिम्मत ही नाही हुई इतलो आमकां भंय दिसोंक लागलो बिकॉज वॉशरुमान पळय ते रावयतात पळय हांव आतां कांय म्हणिना हांव जेयता खाता हांव बट वर्स्ट कंडिशनान वर्स्ट ह्याच कारणान आमी त्याच म्हणलें रोड ट्रिपी आपल्यो बऱ्यो तुका जाय थंय राव तुका जाय नाका थंय नाका राव फुडें वच हें आपल्या हातीन गाडी ना न्हू बरा व्लॉगिंग सुद्दां आमी करूंक ना सारकें काल बेश्टे कितें क्लिप्स काडले ते आनी देवळा कडल्यान पयसच्यान तुका हें करचें पडटा मोबायल यूज करूंक मेळटा लायक देवूळ बी सारकें दिसना जितले दिसता तितले फोटो मारपाक घालते आमी फोटोय आमी काडपाक घाल्ली ते फोटोग्राफर आसता पळय तेंचे कडल्यान तो म्हणलो 100 रुपया एक फोटो आनी हे 10 मिनटां लागतली म्हणून काडपाक प्रिंट करपाक आनी आमचें दर्शन जाल्लें तितल्यान आमी कितें करले कसले वत आमच्या पांयाचे हे सकयलो लेयर फूल जळो करपालो ते सारकें गोंयचें वत इतले दीस आमकां द्वारका बी वत लागूना वत नासलेंच थंड वारें आनी बरें वत सुद्दां अजून थंड वारें येता सारकें सोमनाथान जे वत आसलें पळय आमी फील केल्या गोंयानूच पावली बिकॉज ते सायडीकूच बीच आय इट इज कवर्ड विदीन द बीच न्हू तेकाच लागून जागो बेस्ट आनी तो सांजचो बी आमी पावली न्हू आमी सारकी एन्जॉय करतली आमी रावली थंय जाल्यार एन्जॉय करतली आली बरें थंय वसोंक बी आहा आनी बरो शांती सारकी कांयच येना शिवलिंग बी बरें व्हडलें आहा आनी चड बरें आहा देवूळ तें बट आमची तें हडबडीन जालें सगळें आनी हें हॉटेल सुद्दां आमी लास्ट मिनीट म्हणल्यार रातची पण न्हिदच्या पयलीं मातशें पयलें हें म्हटलें बरें दिसता जेरी रिव्यू बी सगळें बरें जाल्लें बरें हॉटेल फक्त रूम मातशें धाकटें आहा बट बॉम्बेचे रूम खंय बट बरें आहा लायक सगळें दिलां हेंच्यांनी हें कितें दिलां तें खबर ना आमकां अर्द वस्तू बट कॅटल बिटल सगळें आहा फाल्यां ब्रेकफास्ट आहा आनी रेंटूय बरो हाय वडसे ब्रेकफास्ट बी आहा आमकां तो म्हारग आहा म्हारगायेचो आसलो तो फालतू आसलो द्वारका काल पयर 2 दीस आयक दिवंक ना तेंच्यांनी सारकें आमी मागला तेन्ना तेंच्यांनी फ्लोर मॅट आनी तुवाले दिया उदकाची बाटलो उदक घेवन ते घातलेले आनी हांव तिणें आमकां हॉटेलान रावयले जेवपाक म्हणून आं हॉटेल आहा तेज्या सायडीक पानवालो आहा आनी तेज्या सायडीक ते शॉप काय आहा त्या हॉटेलान कांयच नासतलें बसींतले सुद्दां दोगूच जाण देंवले आनी तेंच्यांनी कितें खाल्लें ते बसींतले जाल्यार म्हाका खबर ना बट आख्खे बसींतले आनी कोणूच देंवोंक ना इतल्या बकवास हॉटेलांनी रावयल्या आनी तेणी काल सगळ्यान म्हारग घातली दिसता ही बट इट वॉज रिद्धी ट्रॅव्हल्स बरी जाली तेंची सर्वीस वयल्यान ते लोक स्टाफ फ्रेंडली बरयला तेंच्यांनी स्टाफ मात हेल्प करूंक सोदिना काय करूंक सोदिना काय ना उदक हाडून दिला मागीर एसी चलना ती पयली घेतलेली आमी कसली बस बन्सीधर तांकां आमी जेन्ना कंप्लेंट केली पळय तेन्ना एसी चलोंक लागली हेका कंप्लेंटूय करून एसी चलना हॉटेलूय बरें दिलें आनी ते नॉन एसी बसीन सुद्दां हॉटेलांनी काय बरें रावयल्ले तेंच्यांनी फर्स्ट हॉटेलान रावले टॉयलेट सुद्दां तेंचो बरो ना आनी काय टॉयलेट मातसो यूज केलो यूज करचो पडलो नाव काय तो कितें आमकां फुडें व्हरून रावयतलो आनी तुमकां वावडना आपूण तुमकां फुडें रावयता सांगला आमी तेका बरो मातशें दवरा म्हणून बिकॉज तेच्या पयलीं गेल्ले तितून तो आनी सारको थर्ड क्लास उदक ना काय ना म्हाका आनी नाकाच कळना बसीनी बीन अशें ट्रॅव्हल करपाक म्हाकाय नाका एक तर तूं फ्लायटीन येताय फ्लायटीन वयताय बरें आहा बट पयशे बरें आहा न्हू आफ्टर दॅट ट्रेनीन सुद्दां म्हाका आतां नाका वचोंक जाय आतां वयताना ट्रेनीन वचोंक जाय आनी काय ऑप्शनूच ना आमचे कडेन बट एक तर कार नाल्यार एक तर फ्लायट
तांकां दोगांय खूब पयशे बरेच जाय. ते चालले था बट नाल्यार ट्रॅव्हलूच कोना घरात बसा मेरे हिसाब से. अरिजीत सिंगान हे केले रिटायरमेंट घेतले 38 काय कितें वर्सां ताका फक्त. डायट कोक आता कितें करता सांग कॅटलरी दिला गरम उदक नाल्यार Fridge थोडी चाव ठेवला पियेता आनी बसता उग्गी. फ्रीज नाही बाकीचे सगळे हा. टायम हरशी आमकां अजून 9 जावंक आमी बेगीन संगूच पावली. आणि दोघ ना ना हांवें मातशें न्हिदलेलें आड पडलेलें बिकॉज पोटान दुखता तेज्या. बट आय वॉज लायक म्हाका झेम येना काय ना म्हाका भोंवंक जाय बट म्हाका भोंवूय नाका पयल्यार बेजार येता म्हाका. आमकां न्हय वतान हांव खंय सकयल गेला हांव थंय गेला तो येयलो लिफ्टीन. हा येयलो तो हांगा जाता. हांव म्हणल्यार आतां धाडिनात हॉटेलांनी बी वचून दिसता हांव न्हेसोन तेका लागून रावलें नाल्यार हांव ते हितून धाडलें पजामांनी. आमी जॅकेटा बीन घेवपाक दिली आमची. आमी फर्स्ट टायम लॉन्ड्री यूज करता. आय वूड रेट दीस प्लेस 4 on 10 आय डिड लायक दिस. आणि 4 सुद्दां आय कित्याक वूड रेट दिस -2 on 10. एक दोन जेवण ओके बेरेबल खंय आसली. फ्रायड इडली डोंट ट्राय इट. हांव केन्ना लायफान फ्रायड इडली येवचें ना. हांव आनी केन्नाच म्हाज्या लायफान ही कॅफेट ट्राय करिल्लें आनी नाका म्हाका. ही ऑब्वियसली नाका म्हाका. आनी ही म्हणटा पॅकेजिंगाक लागून तांकां इतले पॉयंट्स बिकॉज पॅकेजींग येवना जेवण जावं बापा पॅकेजींग. जॅकेटूय आमी धुवंक दिवची नासली बट ते खूब दाट जाल्ले. दाटूय जावंक नासले बट आमकां हीट कशें येताली बिकॉज आमी कितले दीस बसीन ते आमी पोंदाक हय, 5 लोक करून न्हिदताली न्हू. 5 दीस जाले त्याच तितून हांवें खूब यूज केलें जॅकेट. लायक हेच जॅकेट धुवंक आनी बऱ्यो रेटी आहा हेंच्यो. 80 रुपया एक जॅकेटार आनी प्लस 80 रुपीज GST. हेच आमी हांगा विचारलेले द्वारका 150 रुपया म्हणून लागलो एका जॅकेटाक. बरें म्हटलें थंय तुजी सर्वीस तुका आमी रिसेप्शनाक घेवन जावपा. आज येता मागीर ट्रिप आमी हय वृंदावन गेल्ली बट वृंदावनान कसले जाम पडले हांव कितें म्हणटा? वखदां वॉशरूम. हांव कितें म्हणटा वृंदावनान न्हू ते दिल्लीन ते आग्रा सगळी जाली ट्रीप लास्ट आग्रा. डे ते आग्रान. हांव याद ना वृंदावन म्हणटा वृंदावन आख्खो बरें जालें. ती बिरयाणी खाल्ली आमी तुमची लायक बरी लागली बिरयाणी खाताना. दुसरे दिसा फूड पॉयझनिंग जालें म्हाका. तशेंच काल डावाचें जेवण बरें लागलें हय. नाही म्हारग पडले. आनी नाका म्हाका डाबा बी न्हू ते आमकां ते हांवें कन्फर्म केले ते आमकां न्हूत. पयलीं तर म्हाका जेयता आसतना हीट येताली पण आपलें आसूं ते चिप्स हाडून दिले तितून म्हाका हीट येयल्ली. तरी दामलय ते चिप्स कितले खावचे ताकाच लागून जेवण बरें लागलेलें म्हाका. थोडे फ्रायम्स खावंक हेणे बट हेज्या फुडें ट्रीप आमची ही गांवान ना. तुमी म्हणटले आनी कितले दीस उरल्या आनी आहा थोडे दीस अर्दी ट्रीप ही उरल्या. खसच पुजोन आमकां वाज येयलो बट आतां आमकां ना उपाय बिकॉज आमचे कडेन हॉटेल्स बुकड आहा आनी एक कितें आहा पळय ते बुकड वीच कांट बी कॅन्सल्ड. सो उपाय ना आमचे कडेन आतां आमकां करचेच पडटले टायप्स. विच इज व्हेरी एक्सपेन्सिव. तर जेवण जालें पुरो म्हाका इतलें हांवें खाल्लें ते की ती इडली पॅक करता आनी आय डोंट नो कितें करता ती. मेन आमचो पर्पज येवपाचो ते लास्ट हेकात हय लास्ट सेकंड लास्ट डेयाक. तो हिंदी ब्लॉगार येतलो 1.5 म्हयन्या पयलीं आमचे सगळे जाला ते. आमचो प्लॅन पयलीं जाल्लो आनी आमी येवचीच नासली. तेच्या पयलीं आमकां कितें कळलें न्हू जाल्यार आमी येवचीच नासली. फ्राय इडली आतां म्हारग पडपाची आगो दिसता म्हाका. 2 पीस खाल्ले हांवें फक्त पूण 2 खाल्ले म्हाका 3 खाल्ले गो. 3 दिसता आनी तुवें 2 खाल्लं? एकूच खाल्ला. म्हणजे ते आलूच जाले भितर. डायट कोक 4 हाडून करचे पडटले दिसता. लायफ सेवियर. ते तुजे नॉर्मल कोकी सुद्दां न्हू डायट कोक. आनी हांव ती हे ती व्हडली ऑर्डर कितें येयल्या म्हाजी काय जाणा. ती आतां सांबार. हांवें सांगलें इतलो सांबार दी म्हणून. बाय गायस राधे राधे.